देशभरात ऑटो इंडस्ट्रीन बिझनेस डाऊन म्हणून हवा केली आणि आधीच जीएसटीचेर हालाखीत आशिल्लो रीण भरवण गोंय सरकार उदार जावन तारणहार जावंक फुडें सरलो। दपक्या सरशी ऑक्टोबर ते डिसेंबर 3 म्हयन्यां खातीर रोड टॅक्स अर्द्यान देंवयलो। ताचे 2 म्हयने आदीं रोड टॅक्स अर्दो करपाची घोशणा केल्ली आणि गाड्यांचो नित्याचो एव्हरेज सेल दसऱ्या मेरेन तुंबून उरलो। येरादारी मंत्र्यान कारणां दिल्यात ती पळयात। रोड टॅक्सान कितें कन्सेशन दिवपाचो प्लॅन चल्ला आनी थोड्या पिरियडा खातीर कसो कितें आहा तो प्लॅन? ना तूं पळयल्यार सबंद देशान आनी दुसऱ्या स्टेटींनी असले कन्सेशन दिला गेला। आमचे पयलीं सद्याक आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन कॉर्पोरेट टॅक्स सुद्दां लेस केला। आतां आमची इकॉनॉमी बरे प्रमाणान फुलपा खातीर एक निर्णय आमी घेवपा अशें येवजिला की रोड टॅक्स आहा ते फॉर 50% करपाक 3 म्हयन्या खातीर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर ह्या 3 म्हयन्या खातीर ती फायल मूव जाला। इतलेंच हांव सांगपाक शकता। सगळे व्हेकलां खातीर? हय, सगळे व्हेकलां खातीर, स्कूटर धरून टू व्हिलर धरून सगळे? या सगळ्याक। ओके। आनी आयची मिटींग आसली ती कितें खातीर? वर्सभरात गाड्यांच्या सेलाचो ट्रेंड पळोवंक म्हूण प्रुडंटान फाटले 3-4 वर्सांचे मायनिंग बंदीत रोड टॅक्स येणावळीचे आंकडे उस्तिले। फाटल्या 4 वर्सांची रोड टॅक्स येणावळ पळयात। गोंयचे गाड्यांचे मार्केट सण परबे प्रमाण वयर सकयल जायत आसता। पावसाळ्याच्या चातुर्मासांतल्यान जून जुलयात सेल पडटा, चवथीक स्किमी पॅकेजींक लागून वाडटा, डिसेंबरात सेल पडटा आणि जानेरांत गाड्यांच्या नव्या मॅन्युफॅक्चरिंग इयराक लागून सेल परत वाडटा। उपरांत मार्च एप्रिलाच्या पयल्या सप्तकांत संवसार पाडव्याक मार्केट वाडटा। जून जुलयाक थंडावता तो बद्द ऑगस्ट चवथ येता म्हणसर म्हयनोभर बरो आसता। उपरांत दसऱ्याक मार्केट परत वाडटा। हें वर्साचेंच। आतां गोंयचें कितें जालें पळयात। मार्केट ऑगस्ट मेरेन सरासरी प्रमाण आशिल्लें। गाडयो मातच्यो कमी खपिल्ल्यो, मात सरकाराची येणावळ गेल्या वर्सा परस मायजूच आशिल्ली। एप्रिल, मे आनी जूनात लेगीत रोड टॅक्स कलेक्शनात 50 ते 100% वाड दिसता। जुलयात येणावळ 3% पडली आणि ऑगस्टात 12% वाडली। आता गाड्यांचे हे मार्केट कशें हाल्लें आणि सरकारान फाटलो फुडलो विचार करिनासतना कसो रोड टॅक्स देंवयलो पळयात। हो पळयात कॅबिनेट नोट। 29 ऑगस्टाक जीसीसीआयचो अध्यक्ष तोच ऑटोमोबाईल डिलरांचो लीडर। देशभरातले ऑटो इंडस्ट्रीच्या हवेचेर ताणें मार्केट पडला म्हूण गोंय सरकाराक बरयलें। अर्थ खातें राजी जावं ना जावं सरकार 3 म्हयने रोड टॅक्स अर्दो करपाची घोशणा करून मेकळो। पत्रा उपरांत सप्टेंबरांतलो सेल अचानक 65% देंवलो आणि येणावळ 33% देंवली। नव्यो गाडयो घेतले बुकींग तुंबून 50% रोड टॅक्स सूट मेळटलो म्हूण रावले। गाड्यांचो सेल आनी बुकींग तुंबलें। ऑटो डिलरांचो सरकाराचेर दबाव वाडलो आणि दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिसा सरकार पूर्वलक्षी प्रभावान अर्द्या रोड टॅक्साची घोशणा करून मेकळो। मात सरकाराच्या निर्णयाचेर सरकाराक कितें फायदो जालो ताचेर माविन अशे तरेन डिफेंड करता। By this, the sale of both 4-wheelers and 2-wheelers more than doubled. GST collection remained the same, and the figures clearly quote that in spite of 50% reduction, the tax which would have accrued to the state government as road tax continues to be the same. That means there is more than double sale of vehicles or 2-wheelers. But the government and the center has gained because the GST collection remains the same. It is in fact 3 times what we would have earned. If you look at the figures, it is 3 times we have earned. That means 50% of that goes to the center, 50% remains with the state. So overall, financially, the revenue accruing to the state government has been higher than it would have been in the same period a month ago or the same period previously. मेळटा ते म्हायती प्रमाण रोड टॅक्स देंवयल्या उपरांत गाड्यांचो सेल वाडपाचो सोडून तो गेल्या वर्सा सेल जाल्लो त्याच नंबराचेर येवन रावला। सरकाराची येणावळ मात 2 म्हयन्यांत 23 कोटी बुडली। हरशीं नव्या वर्साक नव्या मॅन्युफॅक्चरिंग इयराच्यो गाडयो घेवपी लोक डिसेंबरा आदीं गाडयो घेत जाल्यार नव्या वर्सात जावपाचो एव्हरेज सेल पडटलो। डिसेंबरात येता ती येणावळ 50% बुडीत। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।